सगळीं उबी रावया. बाबा आमचो तूं मोगोताय, आमची मोदेची सूख धाडटाय. मोगोळकून दिनवास दाखोवन आपले जिवीत तुका भेटोवन तुजें कुटुंब एकठांय जाता. बावाट विस्वास मोगोळ जाता. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. बावाट विस्वास मोगोळ जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज व्हडे खुशालकायेन पवित्र कुटुंबाची दोबाचीक परब आमी समोर रोमतांव. आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. नाजारेताचो कुटुंब आमच्या कुटुंबाक एक देख आनी नामुणो. मनशाक रावूंक एक सोबीत घर गरजेचें, पूण त्या बांदलोल्या सोबीत घरान शांतिकायेन, खुशालकायेन आनी एकवटान जियोवंक एक बरो घोराबो वो कुटुंब गरजेचो. कुटुंब मुळावी शाळा म्हणटोच दर एका आवय बापायची जबाबदारी कोणती उस्के काडून आपल्या भुरग्यां सोवें क्रिस्ती बरेपण आनी तत्वां शिपडावंक. तशेंच आपलो कुटुंब देवबिरांतीन आनी देवापेल्याच्या मोगान वाडोवंक. जो कुटुंब देवा आनी पवित्र सोबेच्या वावराक वेळ दिता, तो कुटुंब देवाचे कृपेन आनी बावार्थान तीर ओकोण जाता. असलेच आमचे कुटुंब जावं आमच्या नावेलीच्या दर एका लग्न जावन एक कुटुंब घडलोल्या दर एका दादल्या आनी बायले पासत ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, इंच चिंतना मनान दवरून आयज जेन्ना जेजू, मारिया आनी जुजे हांच्या पवित्र कुटुंबाची आमी परब समोर रोमतांव तेन्ना आमचे जोण एकल्याचें कुटुंब ह्याच कुटुंबा सारकें करूं पवित्रपणान, भाग्यवंतपणान, मोगान, उस्क्यान, सेवी चाकऱ्यान वाडोवंक आनी दर दिसा आमी नमुणे जावंक आमकां जोण एकल्याक कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत किरीत भाशेन आयज आमी मागुया प्रिजॉयला अलिना रॉड्रिगीस हें भुरगें, ल्हान भुरगें आयज आपलो जल्माचो दीस समोर रोमता. उदीक पिरायेन, जाणवायेन तें वाडून ह्या भुरग्याचेर, ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचेर देवाचो उपट आशिर्वाद मागतना आमचेय कुटुंब देवाच्या हातांत आमी भेटोवया. आनी ही भेट देवाक मानता तसली जावं आमी पातकी, आमी हो सोक्त म्हूण वळखून घेवन देवाचें आनी भावा भयणाचें बोगसोणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडां उच्चारून, वायट आदारां बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. Krista kakutku Somia kakutku Somia kakutku देवाक दिनवासून आमी मोहिमा गावुया. Moiman deva kun sorgi Ani shantitacha ista samsari Sorvespora deva sorgincharaya Sorpodveda deva Baba Ami tuka namaskar kota Ami tuka din vasta तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकांटा मोहिमा देवा वाकून सोर्गी आणि शांतिताच्या इस्ता संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूतकू तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे मोहिमा देवा वाकून सोर्गी आणि शांतिताच्या इस्ता संवसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर मोहिमा देवा वाकून सोर्गी आणि शांतिताच्या इस्ता संवसारी प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवन तुवें आमकां फावो केल्यान ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून स्वर्गी तुज्या घोराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमीन. समलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आना गोरबेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सामेल म्हूण नांव दिलें कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा कोर्टचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें. एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्कना सगल्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद भेटोवंक आनी आपली आंगवण पालोवंक नव्यान चडून गेलो. पूण आना गेली ना. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेचिना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोलीं आनी सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी तो सदां काल थंयच रावतलो. सामोलाचें दूद तोडल्या उपरांत आना आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका रोस घेवन ताका शिल्लो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो आजून धाकटुलोच आसलो. ताणें पाडकुल्यांक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलेशी व्हेलो.
तिणें म्हणलें, सायबा, सवेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सवेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सवेस्पराचेच आधीन करतां आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. देवाची वळख कर. आमचो जबाब, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी, सगळीं म्हणुया. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता, अत्रेकता. म्हजें कालीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक अनुदान उलासतात. जबाब, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाखाणी करीत आसात. जी कोण तुजेच आदारान सियोन दोंगराची वाट दोची आसा, काळजान बालगुनूच आसात ती कोरेंच बागी. जबाब, तुजे घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. जाकोबाच्या देवा, म्हजे विनवणेक कान दी. आमचें नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्यांक बोलेपणान सांबाळ. जबाब, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. भाग्योन जोवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उगडाबें जाल्लें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडाबें जातलें त्या दिसा आमी ताची सारकीं जातलीं. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाची आमकां खात्री आसा. प्रियच्या भुरग्यानो, आमचे अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितें आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडच्यान मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी कोत्ताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पूत जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही कुणां आमकां आसा की ताणें आमचो आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतोरें. देवाची वळख कर. उद्गार. Sorvesporak soisu, sorvesporak soisu, sorvesporak soisu, sorvesporak soisu. तुज्या पुत्राची उतरां चिंतून आयकून आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Sorvesporak soisu, sorvesporak soisu, sorvesporak soisu, sorvesporak soisu. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजूचो आवय बापूय
वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचेच भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी परबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो ना जातच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्याक ती गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून थंय आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोटें अजाप दिसतालें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने अगणितका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज जेन्ना जेजू, मारिया आनी जुजे हांच्या पवित्र कुटुंबाची परब आमी समोर रमता तेन्ना ह्याच कुटुंबाक देख नमुनो कसो घेवन आमचेंय कुटुंब वाडोवंक आयज आमकां जण एकल्याक हें आपोवणें फावो जाता. पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. होच विशय आयज आमच्या मनांत दवरून आमच्या कुटुंबाचेर आमी नियाळ करुया. जावं निकतीच लग्न जालोली ओ जावं ती लग्न जावन 16 वर्सां सांगाती जियेल्लीं घोव बायलां, ह्या दोगांयच्यो जबाबदाऱ्यो वेगवेगळ्यो न्हय, पूण जबाबदाऱ्यो एकूच. जावं ती निकतीच लग्न जाल्ली ओ जावं ती लग्न जावन 16 वर्सां कुटुंब घडून सांगाती जियेल्लीं, दोगांयची जबाबदारी एकूच. आनी जबाबदारी म्हणजे आपलो कुटुंब पवित्रपणान वाडोवंक, आपलो कुटुंब भाग्योंतपणान सांबाळूंक, आपलो कुटुंब पवित्र सभेच्या नेमा कायद्या प्रमाणे फुडें व्हरूंक आनी आपलो कुटुंब एकवटान एकचारान सांबाळून दवरूंक. आनी हें नियाळटना प्रितीच्यानो, दर एका मनशाचो आवंडो आनी हावेस जो लग्न जावंक सोदता ताच्या मनांत आसता तो म्हणल्यार एक सोबीत व्हड नाजूक घर बांदूंक. आनी दर एक लग्न जातलो मनीस होच आवंडो घेवन आपलें आख्खें जिवीत एक सोबीत घर बांदूंक येवचिता. ओ कांय पावटी लग्न जाल्या उपरांत, भुरगीं जाल्या उपरांत आमी सोबीत घर बांदूंक पावल मारता. आनी प्रितीच्यानो, घर गरजेचें, पूण प्रितीच्यानो, घरावून घराबो ओ कुटुंब की अदीक गरजेचो. कित्याक प्रितीच्यानो, घर आमकां 4 वण्टी मदें दवरता, पूण एक बरो कुटुंब, बरो घराबो आमकां संवसारभर भोंवडावून आमच्या जिविताक समाधान हाडटा. एक घर आमकां रावूंक जागो दिता,
पूण प्रितीच्यानो एक घोराबो जो सांगातान रावता तो आमकां सुस्त न्हिदयता. एक घोराबो आमकां रांदूंक जायत्यो सवलत्यो घरांत दिता. पूण प्रितीच्यानो एक बरो कुटूंब बरो घोराबो आमकां रुचीचें जेवण जेवयता. एक घर प्रितीच्यानो सुर्याच्या किरणांनी वादळ मोळांनी आमकां एके भाशेन वाटायता, आमचो सांबाळ करता. पूण प्रितीच्यानो एक बरो घोराबो एक बरो कुटूंब जेन्ना कुटुंबांत वयर सोकला जाता, कोस्ट येता, आगोडायो येता, प्रस्न येता, संकश्ट भितर सरता, तेन्ना एक घोराबो असल्या परिस्थिती मदें दर एका वांगड्याचो सांबाळ करता. एक घोराबो प्रितीच्यानो आमकां भितर दवरून एके भाशेन आमचो सांबाळ करता खरो, पूण एक बरो कुटूंब एक घोराबो आमकां खरें सूख तें दिता. एक घर आमकां सुखाच्या पायण्यात जेलोवचें ना, कित्याक व्हड घर बांदलें आनी घोराबो सांगाती ना जाल्यार तूं दुखांत त्या घरांत बुडून रावता. जरी तर व्हड घर आसा पूण ह्या घरांत तूं एकमुळो जियेता, झगडी करून जियेता जाल्यार तुज्या मनाक काळजाक शांती आसना. पूण ह्याच घरांत एक बरो कुटूंब एक घोराबो आसता तेन्ना होच घोराबो तुका सुखाच्या खुशालकायेच्या पायण्यात जेलयता. आनी त्याच कारणान प्रितीच्यानो आयची ही दोबाची परब समोर रमतना आमचो आवंडो हावेस जावंक जाय, व्हड घर बांदूंक न्हय पूण एक सोबीत व्हड घोराबो बांदूंक. आनी हें आयज नियाळटना प्रितीच्यानो आनी हो आयजो म्हजो नियाळ हांव करतना एका कुटुंबाचो म्हाका उगडास आयलो. ह्या कुटुंबांत जीं वांगडी जियेतात, जेन्ना तांच्या जिविताचेर हांवें लक्ष घातलें तेन्ना हो कुटूंब म्हाका एक क्रिस्ती कुटुंबाचो एक नमुनो कसो दिसलो. हो कुटूंब आमच्या गोंयांत आसा, पूण ह्या कुटुंबाचें खाशेलेपण म्हणजे कितें काय? आवय बापूय आपल्या तेगा भुरग्यांक सांगता तीं जियेतात आनी ह्या कुटुंबान सगळे गूण म्हाका दिसून येता. जावं तें मागणें, जावं ती सेवा चाकरी, जावं एकामेकाक मान रेस्पेद दिवप, जावं एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटो घेवप, जावं एकामेकाचो सांबाळ करप, जावं पवित्र सभेच्या वावराक कांद मारप, समाजांत जें कितें घडटा तातूंत मिसळ जावप, हे सगळे गूण ह्या कुटुंबा सोबें आयज हांव पळयतां. पूण एक खेरीत खाशेलो गूण जो हांवें ह्या कुटुंबांत देखला अनुभवला तो जावन आसा ह्या बापायचो गूण. हो बापूय वावर करता, कोस्ती वावर करता, पूण केन्नाच आपल्या कुटुंबाक वेळ दिवपाचें एके भाशेन चुकयना. आपल्या वावरांत इतलोय गुल आसतना जाता तो वेळ आपल्या कुटुंबा सांगाता तो सारता. जावं आयतारा दिसा खंयच आनीक दुसरें एपॉयंटमेंट तो घेना, पूण आख्खो वेळ आपल्या कुटुंबा बरोबर रावून तांचें आयकून आपलें तांकां सांगून आपलो कुटूंब एकवटान दवरूंक वावुरता. आनी दुसरो आनी एक खाशेलो गूण ह्या बापायचो हांवें पळयला तो जावन आसा, जेन्ना तो घरा येता वावरांत फकत 10 ते 15 मिनटां आपल्या कुटुंबांतलो तो भायर सरता. आनी कित्याक पासून ताच्या शेजारच्या एका कुटुंबांत एक जाणटो दादलो रावता, जियेता, कोण ताका ना, पूण ही 10-15 मिनटां त्या बापाय सरशीं वचून ताची तो खबर घेता, ताका कितेंय जाय जाल्यार बेगोबेग हाडून दिता, ताची सेवा करता, परत घरा येता. आनी तिसरे सुवातेर आनी एक खाशेलो गूण तांचो हांवें पळयला तो जावन आसा, म्हयन्याक एक पावटी हो कुटूंब सगळीं बरोबर जावं अनाथ आश्रमांत, जावं जाणट्याच्या घरांत, वो जावं गांवांत कोणूय कुटूंब जो गरजेक सांपडला तांच्या आदाराक सेवेक भेटेक वेता. प्रितीच्यानो आयज असले कुटूंब आमचे जावून हो कुटूंब आमकां एक नमुनो आव्हान दवरता. आयज जेन्ना पवित्र कुटुंबाची परब आमी समोर रमता तेन्ना नाजारेतचो पवित्र कुटूंब जेजू, मारिया आनी जुजे आमच्या कुटुंबाक एक नमुनो आनी देख. आनी आयची परब आमचें कुटूंब ह्याच कुटुंबा दिशेन पवित्रपणान, बोगसण्यान
भावार्थान मोगान सेवे चाकरेन हुस्क्यान बरेपणान फुडें व्हरूंक आपयता. जाल्यार प्रितीच्यानो आयची वाचपां जरी तर आमी बारीकसाणेन नियाळ्ळी जाल्यार हेच कुटुंबाचे गूण आयज आमचे मुखार दवरता. आयच्या पयल्या वाचपांत सामुएलाच्या पुस्तकांत सामुएलाचो जल्म आमकां नियाळूंक मेवता. एल्काना ह्या मनशाक 2 बायलो आसल्यो. एकल्याचें नांव पेनिना आनी दुसऱ्याचें नांव आना. पेनिनाक भुरगें बाळ आसलें पूण आनाक भुरगें बाळ नासलें. आनी एल्काना वर्साच्या वर्सा जेरुजाल्या देव मंदिरांत देवाक योद्न भेटोवंक वेतालो. आनी आपल्या बायलांक आनी भुरग्यांकूय घेवन वेताना जी आनाची विरोधी आसली ती आनाक किकोंत करताली. तुका भुरगें बाळ ना, तुका देवान भुरगें दिवंक ना, आनी ताची फकाणां करताली. आनी आना हें सगलें ओगेपणान सोंसून आपलीं दुकां घडोवन देव मंदिरांत दिमयेर पडून मागणें करताली. आनी एली ह्या देव मंदिराचो याज्ञीक हे वस्तोरेचे हे मागणें करता तो देखावो पळयतालो. आनी जेन्ना एलीक गोमोन येता आनाक भुरगें बाळ ना म्हूण, तेन्ना हो याज्ञीक एली आनाक अशी भासावणी करता, आयज देवान तुजें मागणें आयकलां, तुज्या मागण्याचो फळ कसो, देव तुका भुरगें दितलो. आनी खऱ्यांनीच दुसऱ्या वर्साक आनाक भुरगें बाळ जाता. आनी जी भासावणी आनान देवाक केल्ली, भुरगें जालें जाल्यार हांव ह्या भुरग्याक देव मंदिरांत भेटयतली, तुजे सेवेक ताका अर्पितली, हीच भासावणी पाळून खेरीत भाशेन आना जेन्ना भुरगो वाडटा तेन्ना ताका देव मंदिरांत हाडून भेटयता. जाल्यार प्रितीच्यानो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जुवांवाचे पयले चिटीन खेरीत भाशेन आमकां बापाच्या मोगान भरून आमकां बापाची भुरगीं केल्यात. आनी आमच्या कुटुंबांत होच बापाचो मोग नियाळून मोग एकामेकांताय वांगड्या सोबे वांटून आमचो कुटुंब देवाचे येवजणे प्रमाणे सांबाळूंक आमकां आपोवणें आसा. जाल्यार प्रितीच्यानो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना भुरगो जेजू देव मंदिरांत पाटी रावता तेन्ना खेरीत भाशेन मारी आनी जुजे आवय बापायची जबाबदारी वळखून घेवन भुरग्याचे सोदीक वेता. आयज प्रितीच्यानो आमच्या कुटुंबांत दर एका आवय बापायचो खेरीत गूण जावंक जाय. म्हजें भुरगें हो म्हजो भुरगो खंय आसा काय, कितें करता काय, ताच्या जिवितांत कसल्यो आडकोळ्यो आसा काय, तो खंयसर कोणा बरोबर भोंवता काय, खंय वेता काय, कितें करता काय, हाचेर अदीक लक्ष घालून आपल्या भुरग्याचो पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे देवाचे येवजणे प्रमाणे सांबाळ करूंक दर एका आवय बापायची जबाबदारी. आनी प्रितीच्यानो आयज हे नियाळटना आयज आमी उगडास दवरूंक जाय, लग्नाचो संस्कार मॅरेज इज अ सॅक्रमेंट ऑफ होलिनेस, पवित्रपणाचो भाग्योंतपणाचो संस्कार. आनी त्याच कारणान दर एक दादलो आनी बायल ह्या वेदी मुखार जी भासावणी करता, घोराबो घडटा, तांकां खेरीत आपोवणें मेळटा तें जावन आसा आपलो कुटूंब भाग्योंतपणान वाडोवंक. दुसरे सुवातेर प्रितीच्यानो आयज आमचो घोराबो आमचो कुटूंब एके भाशेन निती सभा करूंक न्हय पूण एक कन्फेशनल म्हणजे संदान संस्काराची सुवात करूंक गरजेची. कित्याक प्रितीच्यानो निती सभेंत आमी एकामेकाचेर फर्मण मारता, तुवें अशें केलें, तुवें तशें करूंक जाय, तुजेर आमी फर्मण मारता, एक वांगडी दुसऱ्याचेर फर्मण मारता. दुबावा विरेध चुक्यो घडटात, वयर सकला जाता, असल्या वेळार फर्मण मारून आमचें कुटूंब निसणटणाक पावोंक न्हय पूण कन्फेशनल म्हणजे संदान संस्काराची सुवात करून बोगसणें दिवन एकामेकाक समजून घेवन दया वाटूंक आयज आमकां उलो. जाल्यार प्रितीच्यानो आयज आमच्या कुटुंबांत जरी तर समाजांत नदर भोंवडायली जाल्यार आयज कुटूंब तितले एकवटान नासलोले घडये आमकां दिसना. दुबावा विरेध जायते कुटूंब एकवटांत आसात पूण आयज जायत्या कुटुंबांत फुटी पडल्यात, कुटूंब दोशी जाल्यात. आनी हाचें कारण कितें काय प्रितीच्यानो आयज जेन्ना तिसरो मनीस तुज्या कुटुंबांत भितर सरता तेन्ना ही फुटी घालता. घोव बायल आख्या कुटुंबाची वांगडी बरोबर आसता पूण तिसरो मनीस ह्या कुटुंबाचो एकचार एकवट बरेपण पळोवंक जायना देखून तिसरो मनीस भितर सरता आनी तुजो कुटूंब निसणटणाक वो एके भाशेन एक सांगाती आसलेलो
दोशी करून एके भाशेन कोसळून उडयता. आनी त्याच कारणान प्रितीच्यानो आमी अदीक लक्ष दवरूंक जाय जेन्ना तिसरो मनीस आमच्या घरांत भितर सरता. ताचें मन कितें काय, म्हजो कुटूंब सांबाळूंक वो म्हज्या कुटुंबाचो एके भाशेन निसणटण नाश करूंक हाचेर आयज अदीक आमचें लक्ष घालुया. आयज आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचें आयकून घेवंक, एकामेकाक समजून घेवंक, एकामेकाचे एके भाशेन सांगण्याक कान दिवंक आमकां नाका. आनी त्याच कारणान कुटुंबांत झगडीं बोवाळ आयज वाडत आसा आनी ह्याच कारणान आयज कुटुंबांत फुटी पडत वेतात. वो आयज घोडे प्रितीच्यानो कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण, बोगसण्याचें वातावरण आयज उणें जायत गेलां. आनी ह्याच कारणान घोडे आयज आमचो कुटूंब एके भाशेन कोसळोंक पावता. वो घोडे प्रितीच्यानो आयज आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, लग्नीक जिवितांत इनफिडेलिटी, अविस्वाशीपण भितर सरला. आनी ह्याच कारणान कुटुंबाचो वो मोगाचो एकचार एकवट आयज उणो जायत गेला. प्रितीच्यानो आयज कुटुंबाची वांगडी बरोबर जियेतात पूण भितर घरांत बरोबर आसतना एकामेकाक वेळ ती दिना. जावं गॅजेट्स, मोबायल, इंटरनेट, लॅपटॉप हाचेर सगलें ध्यान मन, सगळो वेळ ताचेर. कोण पयस आसा ताचे सगळे अदीक संबंद सांबाळटात पूण कुटुंबाच्या वांगड्या मदें हो संबंद आयज उणो जायत आसा. जाल्यार प्रितीच्यानो आयज आमचें कुटूंब सांबाळूंक कुटूंब ह्या उतराचो वापर करून आयज आमच्या जिविताक संदेश घेवया. कुटूंब ह्या उतराचें पयलें अक्षर जावन आसा के. आयज तुजो कुटूंब पवित्र नाजरेच्या कुटुंबा सारको तूं करूंक सोदता, खालतीकाय आपणाय. ल्हान जा, चूक घडटा तेन्ना मानून घे. बोगसण्याचो मनीस जा, ल्हानपणान वाग. दुसरे सुवातेर यू कुणायता उपकारी काळीज मन. तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यान तुजें सगळें एक दोयाळ बरी कोरणी केला, ताच्या उपकारांत राव. तुज्या घरच्या वांगड्यांनी तुका वयर सरूंक आदार दिला, ताच्या उपकारांत राव. तुजें सगळें एके भाशेन तूं सांडलोलो, जिवितांत पडलोलो, तुका बरवशान भरला, ताच्या उपकारांत राव. तिसरे सुवातेर टी कुणायता त्याग. जरी तर कुटुंबान हांव त्याग करिना, म्हाकाच उणें करून दुसऱ्यांक हांव दिना, जाल्यार हांव कुटुंबाचो खरो वांगडी जावंक पावना. पूण म्हाकाच उणें करून, त्याग करून हांव कुटूंब सांबाळूंक वावुरतां, म्हजो कुटूंब हांव अखंड दवरतां. फुडलें अक्षर परत टी कुणायता तुस्त. जेन्ना तुजें भुरगें कितें बरें करता ताची वाखाणणी कर. घोवान बायलेन एकामेका सवें केलोल्यो बऱ्यो कोरणे पासत वाखाणी दिवंक, देव बरें करूं म्हणून एके भाशेन बरे कोरनेची तुस्त गावूंक गरजेचें. असले बरे गूण कुटूंब एकवटान दवरता. फुडलें अक्षर यू कुणायता उदारपण. तुज्या घरच्या वांगड्या सगळें तूं उदार जा. बायल्यांक आदार दिवचे वेचे पयलीं तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्याच्यो गरजो वळखून घे. उदार मनान, उदारपणान तांच्या गरजांक तूं पाव. फुडलें अक्षर जावन आसा एम कुणायता मागणें. जो कुटूंब सांगाता मागणें करता तो कुटूंब एकवटान उरता. तुज्या कुटुंबान मागण्यांक वेळ दी. आनी प्रितीच्यानो निमाणें अक्षर जावन आसा बी कुणायता भरवोसो. आयज तुज्या कुटुंबान सदांच सगळेंच सोंपेपण तुका मेळचें ना. सदांच खुशालकायेच्या पायण्यात तूं आसचो ना. कोस्ट, आगोडायो, किळे, कांटे उपरासतले. असल्या वेळार बरवोसो आमकां फटयना, बरवोसो आमकां सांडिना. हें घट मनांत उगडास दवर. एकवटान एकचारान तुज्या कुटुंबा सांगाता फुडें पावल मार. आनी जेन्ना ह्याच नदरेन तुजो कुटूंब तूं घडूंक सांबाळूंक वावुरतलो, देवाचो आशिर्वाद तुज्या कुटुंबाचेर आसतलो. आयज तुज्या कुटुंबान जियेतना तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक एके भाशेन हट, दूख दिनाका. कित्याक प्रितीच्यानो दर एक वांगडी एकामेकाच्या वांगड्याच्या खुशालकाये पासत वावुरता. जें दूख तूं कुटुंबाच्या वांगड्याक दिता तें खिणा भितर सोंपना, पूण प्रितीच्यानो सदांकाल काळजांत तें उरता. त्याच कारणान तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक दुखोवचे सुवातेर खुशाल दवर. आनी निमाणे सुवातेर प्रितीच्यानो घर सांबाळूंक न्हय पूण कुटूंब घोराबो सांबाळूंक तुजें जिवीत करचें. असलेच तरेन आमची पावलां मारूंक आमकां जण एकल्याक कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो,
आयज जेन्ना पवित्र कुटुंबाची परब आमी समोर उमतां तेन्ना ह्या वेळार लग्ना दिसा दिलोली कोराराची बासावणी आमी नवसोरतल्या. ह्या देव मंदिरांत जायतीं लग्न जालोलीं भावा भयणां आसात. कोणाचे घरकार घोडे परदेसांत आसात, कोणाची घरकान घोडे भायल्या देशांत वावुरतात. पूण ह्या वेळार जीं लग्न जालोलीं भावा भयणां आसात तांचे लागीं मागता सगल्या लागीं उबी रावून. लग्न जालोलीं जीं भावा भयणां आसात तांणी सगल्यांनी उबें रावचें. आनी ह्या वेळार आमी ही कोराराची बासावणी करतल्या. फावो तो जबाब तुमी दिवचो. अपुरबाईच्या घोव बायलांनो, तुमी पवित्र सोबी आनी जमलोले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार शिक्को मारून तो तीर करच्याक देव मंदिरांत येवन एक मोगाचो कोरार तुमी केलोलो. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्तान भरपूर आपलो आशिर्वाद घातला. ह्याच खुशालकायेन बरोवन आतां ह्या कोराराची नवसोरणी करूंक आयच्या पवित्र कुटुंबाचे परबे समयार ह्या देव मंदिरांत तुमी आयल्यात. आतां जमलोले परजे उजीर तुमच्यो बासावण्यो नवसरूंक आनी देवाची खुशी सदांच पाळूंक तुमी तयार आसात. होय, आमी तयार आसा. प्रितीच्यानो, ह्या वेळार पती आनी पतीन जी बासावणी दिलोली लग्ना दिसा ती आतां नवसरतल्या. जेन्ना आमचे प्रतिनिधी कशीं फुडें आयलोलीं, ही घोव बायलां जीं उतरां उद्गारतलीं आमकां स्क्रिनीचेर दिसतलीं, ती तुमी तांच्या सांगाता ती उद्गारची म्हूण हांव मागतां. घोव बायलांनी एकामेकाचो उजवो हात धरचो. जांचो घरकार ना ताणें आपल्याच मनांत आपले पती पत्नीचो उगडास करचो. मागता सोमेस्ता लागीं आपल्या घोवान बायलेचो हात धरचो, उजवो हात, आनी एकामेकाक लग्ना दिसा केलोल्या कोराराची नवसोरणी करची. सगल्याच्या नांवान एक घोव आनी बायल ही नवसोरणेची बासावणी उद्गारतना तुमी तांचे फाटल्यान उद्गारचें. पयले दादले बासावणी करतले. मागता दादल्या लागीं ह्या आमच्या बाबा सांगाता हीच बासावणी करूं. मोगाल पोतीन तुजे बायलेचें नांव घे. सुखान तशें दुखान, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विस्वाशी रावतलो. मोगान आनी मानान तुका लेखतलो म्हूण भास दिवन तुका म्हजी पोतीन करून हांवें घेतली. आयज तुजे बरोबर देवाक हांव दिनवासतां आनी सदांकाल तुजो मोग करतलो. तुका मानान लेखतलो आनी तुका विस्वाशी रावतलो म्हूण भास दिता. आतां घरकान्नीन ही बासावणी आपल्या घोवाक करची. मोगाल पोती, तुज्या घोवाचें नांव घे. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विस्वाशी रावतली. मोगान आनी मानान तुका लेखतली म्हूण भास दिवन तुका म्हजो पोती करून हांवें घेतलो. आयज तुजे बरोबर देवाक हांव दिनवासतां आनी सदांकाल तुजो मोग करतलें. तुका मानान लेखतलें आनी तुका विस्वाशी रावतलें म्हूण भास दिता. सर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आयज तुमी नवसरलेल्या बासावण्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी एकामेकाचे आनी पवित्र सभेचे सेवेक तुमकां आयती आनी उदार करूं. आमेन. सगलीं आमी उबी रावया
आनी ह्या वेळार भावार्थाची स्वता आमी परगटुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबाळलो, आकवार मरे थंय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्साल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवे हुस्को दवरून तांकां भावार्थान, एकवटान, प्रिती मोगान आनी पवित्रपणान वाडोवंक जाता ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी कुटुंबा आड प्रचार करूंक न्हय, पूण लागू जातल्यो सवलत्यो काडून कुटुंबाचो सांबाळ करूंक, बारी वावरूंक आनी पोरजेची सेवा करतले ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. आमच्या कुटुंबांनी दोर वांगड्यान सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक, एकामेकाच्या आदाराक पावूंक, एकवटान आनी सांगातान जिवंक, तशेंच मागण्यांच्या बुन्यादीर आपलो कुटुंब बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. आयज कितलेच कुटुंब सोबार कारोनाक लागून कोडचोल्ल्यात आनी दोशी जावन जियेतात. गैर समाज पयसावून काल्तिकायेन एकचाराचो सोंबोन बांदून हाडूंक आनी सासणांक मोगाचो करार कुटुंबांत जिवाल दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. ह्या वेळार गोवान आनी बायलेन एकामेकाक फुडो करचो आनी दोगांयनी एकामेकाचे तकलेर आपलो हात दवरचो आनी थोडो वेळ ओगेपणान रावून पतीनी पासत, पत्नीन आपले पती पासत, एकामेका पासत मागणी करची. दयाळ बापा, ह्या आमच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी आमचें कुटुंब तुज्या मोगांत एकवटान एकचारान सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. पुस्तकाटे हेचम केले चिनी वाटे आटा बापा भेटूक तुका उड्या आनी सोन्या वांगडा
सुका फुला कुस्ता काटे हे सामकेले चिनी वाटे आटाव बापा भेटूंक तुका उड्या आनी सोन्या वांगडा हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तूं घे दोयालपणान म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन मोगाळ बापा आमी तुका हो फारीकपणाचो यत्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेच्या आनी बागयोन झुजेचे विणवणेन आमचें कुटुंब तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परां इबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया वयो अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीर 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संवसार मोल्या तुज्या वैभवान उत्सुर्गी तुका सोयीचो सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सुर्गी तुका सोयीचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखण आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उदो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात गायनांतल्यान भावार्थाचो गूट आमी परगटुया सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी कालसेंतले पियेता तितले पावटी धुवय ववाने आमी तुजी मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात
त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या जण एकल्याची आयज आपलो वाडदीस समारंभ जाल्याची आमच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागयोन जुजे तिचो पती बागयोन धर्मदुतां आनी सोरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमीन. आमचे कुटुंब एकवटान एकचारान मागण्याच्या बांदपासान मोगाच्या बांदपासान वाडोवंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा घोटाई मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. ह्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सासणाच्या सासणां. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमीन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ह्या जेजूक तुज्या कुटुंबाचो तूं बुनियाद करतलोय तेन्ना तुजो कुटुंब तूं सांबाळूंक पावतलोय. ह्याच सोमियाक आयज तुज्या कुटुंबान तुज्या जिवितांत स्विकारूंक फुडें सरतलीं सगळीं तुमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू वाट्या आपले रोग एका जिवा आमकां मुर्ता प्रीती मोगा काळसा सुट्टा एका चोडया आमकां वाटू तोर एकूच कूळ आमी जाल्या जेजूची कूळ आमी सगळीं जेजू मस्तो आमी सादे आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगा सगल्यांक विंगून एका चोडया आमकां वाटो तोर एकूच कूळ आमी जाल्या जेजूची कूळ आमी सगळीं जेजू मस्तो आमी सादे ह्या वेळार एक कुटुंब कसो जी बरेपणां देवान आमच्या कुटुंबांत विस्तारल्यात त्या पासो देवाचे आमी उपकार आठयतले मागता सगल्या घोव बायलां लागीं उबी रावूं आनी जेन्ना हीं घोव बायलां आमचे प्रतिनिधी कशीं देवाचे दिनवासनेचे मागणें उद्गारतलीं तेन्ना ह्याय मागण्यांत आमी वांटेली जावया. मोगाळा जेजू तूं आमच्या काळजान हाजीर आसाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. आमकां लोक सरकारान एक करून मोगाचो कोराळ जिवंक आनी सांगाता रावून तूं आमकां आदार दिता देखून आमी तुका वाखाणटा. 2 दिसा आमचो कुटुंब नादाच्या कुटुंबा भाशेन पवित्रपणान वाडोवंक आमकां कृपेन भरताय देखून आमी तुका दिनवासता. आमचो कुटुंब तुज्या आसऱ्या काल तूं राखताय देखून आनी सोर बरेपणा पासत तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. तूंच जेजू आमच्या कुटुंबाची बुन्याद. तूंच आमचें बळ आनी आदार. तुजेरूच पातयेवन आमचें लोग्नी जिवीत फुडें वेता. आमचें कुटुंब सांबाळूंक मिसा बेडेंतल्यान तूं आमकां कृपा दिता. तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास. आमेन. प्रार्थुया. बोकोनवाळ्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी खोस सोंपल्या उपरांत सासणाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. लग्नाच्यो चिटी लग्न जावंक फुडें सरता. जो गोम्स, आकवारपूत, पियेदाद गोम्स आनी जोकी गोम्स रावता दावोल्ली नावेली आनी सेजल, वानिया बाप्तिस्ता, आकवारदू, गुल्सन, कॅनी बाप्तिस्ता आनी नॅन्सी बाप्तिस्ता रावता मांडोपा नावेली. लग्न जावंक फुडें सरता.
विनोजी डायस आंकवारपूत अलेक्सँड्र डायस आनी फिलोमेना डायस रावता दियालगोना नावेली आनी निकिता फुट्टाडो आंकवारदू सिरील फुट्टाडो आनी मॅरी फुट्टाडो रावता होनावर. लग्न जावंक सोदता ऑस्टीन फेर्नांडीस आंकवारपूत मिंगेल फेर्नांडीस आनी केतेरिया रॉड्रिगीस रावता बेतालबाती आनी शेरल आल्बिना फेर्नांडीस आंकवारदू कुस्तोदियो मानुएल फेर्नांडीस आनी सांताना फेर्नांडीस रावता सिकेटी नावेली. तांचे पासत मागूंक आनी कसली आडकोळ आसल्यार सांगून दिवंक कायदो आसा. कळोवण्यो डिसेंबराचे 23वेर 24वेर इगोर्जेची आनी इस्कॉलाच्या आंगणाची सफाई करूंक आनी खोदेली मांडूंक आनी पुसूंक आयलोल्या आमच्या दर एका फिरगोजकारांक आमी शाबासकी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जाला 64,235 रुपीज. आयज सेवा धर्मीक सेवकाची जमात सकाळीं 11:15 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. पयलो कोमण्याव घेतल्या भुरग्यांक डिसेंबराचे 27वेर ते 30वेर पर्यंत सकाळीं 9 ते 10-15 वाजता मेरेन इगोर्जेंत लागशिल्ली तयारी आसतली. डिसेंबराच्या 28वेर मंगळार निरोपराधी बाळकांचो दीस 9:15 वाजता सगल्या भुरग्यां पासत इगोर्जे लागीं मिसाची भेट आमी सोमार रमतल्या. तशेंच दर कॉपेलांत 8:15 वाजता भुरग्यां पासत मिसाची भेट आमी भेटयतल्या. डिसेंबराचे 29वेर बुधवार 9:15 वाजता सगल्या पिडेस्त आनी जाणट्या भावा भयणां पासत आमी इगोर्जेंत मिसाची भेट सोमार रमतल्या. तशेंच दर कॉपेलांत 8:15 वाजता. फुडल्या शुक्रारा डिसेंबराचे 31वेर आनी सोनवारा जानेराचे पयले सांजेचे 6 वाजता मिसाची भेट इगोर्जेंत आसची ना. जानेराचे पयले सकाळीं इगोर्जेंत मिसा हे परी 6:30, 7:30 आनी 8:30. तशेंच दर कॉपेलांनी आयतारा दिसा जाता त्या वेळार मिसाची भेट आसतली. डिसेंबराचे 31वेर सांजे 11 वाजता सोरबरेपणा पासत देवाक दिनवासून आनी नव्या वर्सांत भितर सरता तेन्ना कृपा मागून पवित्र संस्काराक नमस्कार भोजवण जातले 11 ते 12 वाजता मेरेन. आनी त्या उपरांत 12 वाजता नव्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी इस्कॉलाच्या आंगणांत करतल्या. त्या दिसा आमी देवा मातेची परब समोरमता म्हणटच ह्या पवित्र संस्काराच्या भोजवणीन आनी मिसा भेटीन तुमी हाजीर जावचें. जानेराचे पयलेर सांजे 3 वाजता वर्सावळीचो स्पोर्ट्स जातलो रोजरी इस्कॉलाच्या ग्रावंडार. जानेराचे दुसरेर मांडोपा कॉपेलांत दिनवासनेचें दोबाजीक मीस जातलें सांजे 5 वाजता. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. पुर्तुगेज शिकूंक फादर डायगो फेर्नांडीस हाणें नवें पुस्तक छापलां. कोणाक जाय तें ताणें विकतें घेवचें म्हूण मागता. मोल 200 रुपया. आशिर्वाद घेवंक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्ताचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. आमचें कुटुंब सांबाळूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मोगोरो तो गोराब्याचो देवान मनशा मोगान रुचलो ओरूक मोग एकामेकाचो आदल्याक पायली कायदो घालो पिता दुनिया यो नामचो